बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 46 ह्या कीर्तनांत कीर्तनकार म्हणटा, देव म्हजो आसरो आनी म्हजें बळ, कश्ट आघाताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आमकां आदार दिवचो, आमकां सांबाळ सोलोवन व्हरचो. आमचो सोबी ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जाता आसतना ताका आमी मोगान स्वागत करया. तो आमचो आसरो आधार म्हूण वळखून घेवया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत तावनू गीत संको L11 5 161 पेज 161 L11. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा. म्हजो सडवंदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सडवंदार, शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा.
सम्या तू म्हजो बरो गवळी, तूच म्हजो बुजवंदार. हर एक दीस हर एक घडी तूच म्हाका सांबाळून चलोवन व्हरताय. तुज्या कृपेन आशिर्वादाने भरताय. हर एक म्हज्या कश्टा दुखान तू म्हाका पावताय. तुज्या मोगान तू म्हाका रावन धरताय. सम्या तुझे ते बरेपण ह्या सगळ्यांच्या वेळार तुझ्या पवित्र सन्निधानांत रावन वळखून घेता. तुझे आराधना हांव करता. सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान आनी सक्तेन तुझे आराधना करून म्हजे जिवीत तुका हांव भेटोवन दिता. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. तू म्हजो गवळी, तू म्हजो बुजवंदार, तू म्हजी गुपीत सुवात, तू म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, कीर्तन 8 हे कीर्तन रचणाराची महिमा आनी मनशाची वडवीक कितें म्हणून आमकां सांगता. दाविद्रायाचें कीर्तन आमी आज नियाळ करया. कीर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परा आमच्या सोम्या, कितलें वर्ते नांव तुजे सगळे पृथ्वेर. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या, कितलें वर्ते नांव तुजे सगळे पृथ्वेर. मळबा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारलाय. ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. अशें तुज्या दुस्मनाक तूं खालते करताय. तुज्या वैरीचें आनी विरोध्यांचें तोंड दंपयताय. तुज्या हातांनी केल्ल्या आकाशाचेर, तुवें खसयल्ल्या संद्र आनी नखेत्राचेर म्हजी नदर घालतना हांव चिंतां, मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशा पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय. महिमेचो आनी मानाचो मुखूट ताचेर घालाय.
तुज्या हाताच्या कृत्याचेर ताका अधिकार दिलाय. सर वस्तू ताच्या पांया तळ्या घालाय. बकरे आनी गोरवां, रानांतल्यो मनजाती पर्यंत, आकाशाची सुकणी आनी दर्यांतली मासली सागराच्या वाटांनी भोंवता, ते सगळे ताच्या आधीन केलाय. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या, कितले वर्ते नांव तुजे सगळे पृथ्वेर. मोगाच्या भावन भयणीनो, कितल्या बुरब्याची उतरां किर्तनकाराची. कितले वर्ते नांव तुजे सगळ्या पृथ्वेर. ह्या सगळ्या रचना थंय आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशा एकल्या मात्र देवान ताच्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो रचला. सगळ्या सृश्टीचो कुरव जावन रचला आनी सगळ्या सृश्टीचेर ताणें मनशाक अधिकार दिला. किर्तनकार म्हणटा, देवदूतां प्रासिल्लो ल्हान करून तुवें ताका केलाय म्हणून. एक वर्ते स्थान वर्तो मान कांयच न्हय असलें आमकां देवान फोव केला. अशें आसता कितल्या वर्त्या मापान आमी आमच्या रचणाराची स्तुती करूंक फावो. सकाळीच्या वेळार आमी उठता आसतना ती ल्हान सुकणी, हर एक जिवी कितें आसा, किडी समेत तांच्याच रितीन देवाची स्तुती करतात, ताका वाखाणतात, ताची महिमा गातात. तर आमी मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या सारक्याची सुरपायची जावन आसली कितल्या वर्त्या मापान देवाची निरंतरी स्तुती गावन ताका वाखाणूंक फावो. आज ह्या आराधना वेळार सोम्याचे ते बरेपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया. हर एक दीस आमचे सांगाता तो आसा. हर एक घडी म्हणल्यार बरी तो आमकां ताच्या कृपेन भरता, आशिर्वादान भरता. आमचो हात धन तो आमकां चलोवन व्हरता. त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताची स्तुती गावन ताका वाखाणया गावन हें गीत कन्नडांत. इरुववनागी इरुवाता ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H67 पान संको 106 पेज 106 H66. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವ ನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ.
म्हज्या कश्टा दुखांत तूं म्हजे संगी आसाय. तुका उलो मारतना केदींच तूं म्हाका सांडिनाय, केदींच तूं म्हाका सोडिनाय. जे जायते वोन हातान सोम्या दुखोन धरताय. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. सोम्या म्हज्या जिवितांत उदकावर असल्या एका बुळबुळा बरी म्हजी जिवीत सावन आसा. नश्वर सोम्या हांव, पूण तूं शाश्वत जावन आसाय. तुजे विना म्हाका जीव ना सोम्या, तुजे विना म्हाका जिवीत ना सोम्या. चिन्हे पळयना सोम्या, म्हजो हात धर, तूंच म्हाका चलोवन व्हर. ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಶನಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಹರ್ಖಾ ತುಕಾ ಸಮಯ ಹೋಗಳಾಪ್ ತುಕಾ ಸಮಯ ಸ್ತುತಿ ತುಕಾ ಸಮಯ महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना सरस्पो देव आमकां ताच्या भुरग्यांक सबार बसवणी दिता.
त्या बसवण्यांतल्यो थोड्यो बसवण्यो आज ह्या बोपय सक्रामेंता समोर आमच्या गमनाक आमी हाडया. त्या बसवण्यांत देव आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हूण समजूंक आमी प्रयत्न करया. असल एक बसवणी आमकां दिल्ली जावन आसा. इजाया प्रवचच्या ग्रंथांत अवस्वर 50:8-11 ओळ. Isaiah chapter 58 verse 11. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे भुंयत तुमकां धादोशी करतलो आनी तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. तुमी एका शिंपलेले भागे सारकी जातल्यात, केदींच सुकोन वसना तसल्या झरी सारकी. आमच्या जिवितांत सबारपोटी जिवीत सुकोन गेल्ल्या बरी आमकां अनुभव जाता. सबार तरांचे कश्ट, अनवरां, पिडाशिडा आमच्या जिवितांत दिता आसतना जिवीत सुकोन गेल्ल्या बरी भोगता. आनी ह्या वेळार सरस्पो देव सांगता, तुमच्या कुडीक हांव घटाय दितलो, सुके करडे भुंयत तुमकां धादोशी करतलो, हांव तुमकां वाट दाखयतलो आनी केदींच सुकोन वसना तसल्या झरी सारकी तुमी जातल्यात. भगचनो, जेदो आमी देवाच्या आश्राकाल आदाराकाल रावता तवळ सरस्पो देव खरेंच आमचो हात धन आमकां सोलोन व्हरता. एक व्हरतें सत पवित्र पुस्तक आमकां परत परत उगडापे करता. किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार किर्तन 30:2-8 ओळ आमकां सांगता, सरस्पो देव म्हणटा, हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हाका जेन्ना सबारपुटी आमकां वाट कळना जाता आमच्या जिवितांत, कसले ते निर्धार आमी घेजय, खंयच्या दिशेन आमी मुखार सरा जाय, हें आमकां सबारपुटी तरांचे कन्फ्युजनांत आमी पडटा. घुस्पोट गोंदळ आमच्या जिवितांत उदेता. आनी ह्या वेळार सरस्पो देव म्हणटा, हांव तुका वाट दाखयतलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका हांव कळीत करतलो. आमी मोगाच्या बाबून दिसपरते देवाचें उतर वाचता आसतना देवान दाखोवच्यो त्यो वाटो कितें आसात आमच्या जिवितांत, खंयच्या दिशेन देव आमकां चलोन व्हरूंक आशेता हें समजून घेवचें भोव गरजेचें. देवाचें उतर आमी खाली बायपाट केल्यार पावना, पूण देव खंयच्या दिशेन म्हाका चलोन व्हरूंक आशेता म्हज्या जिवितांत, कसले निर्धार हांवें करूंक तो म्हाका सांगता, हें आमी समजून घेवचें. अनेक पासून आमी आज करचे जाल्यार 50:4 अवस्वर इजाया प्रवच्या ग्रंथांत ते आसा. 17व्या ओळींत सरस्पो देव म्हणटा, तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हत्यार सुफळ जावचें ना. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हत्यार सुफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फडकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. हें सर्वेस्पराच्या सेवाकाचें सुभाग. म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. मोगाच्या बाबुनीनो, वय कितेंय आमच्या विरोध आसूंक पुरो, जर सोम्याच्या वाटेन आमी चलता, सोम्यान दाखयला वाटेन आमी मुखार समकता, तर कसलेय ते विरोधपण आसूं दी, कसलेय ते हत्यार आसूं दी विरोध उपयोग जाल्ले, ते सुफळ जायना म्हणटा सर्वेस्पर देव. कित्याक सर्वेस्पराचो बळवंत हात आमकां राखता, सांबाळटा आनी शेवटाक तो पावयता. तर आज ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमकां आमी सोम्या मुखार समर्पण दिवया, सोम्याक आमी बेठोवन दिवया. एक कशें ल्हानशें भुरगें आपल्या आवयक बापायक थंय होंदोन रावता. म्हज्या आवय बापाय विना हांव कितेंच न्हय म्हूण समजून घेता.
आपले दोन्ही हात उबारता आनी म्हणटा म्हाका उखल धर म्हणटा. तेच परी आमच्या सोम्या मुखार आमकां सोम्या तूं उखल धर, हांव तुजें बाळ जावन आसा. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजो हात धर सोम्या, म्हाका सोलोन व्हर म्हणून आज आमी सोम्याक उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको L13 पान संको 162 पेज 162 L13. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ, तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ, तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. सोमी म्हणटा हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. जेजू आमकां जिविताच्या वाटेन चलोवन व्हरता. हे सत वळखून घेवया आनी सोम्या सांगया चलय म्हाका त्या नव्या जिवितांत. ताके म्हाका सोम्या तुजी ती वाट, ताके म्हाका सोम्या तुजी वाट. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट, दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट, दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. आमच्या खासदार सभा रत्रेक आसात, सभार आमचे ते संवासाद मागणी आसात, ते यावेळी सोम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या मध्ये जल्म दिवस चरणकरच्या सर भाव भयणी सुबडास करून तांच्या बसत मागया. आज प्रत्येक जण हांगासर आमकां जल्म दिसा संदर्भात सोम्याक अर्गां दिवन मागणे विचारलेले आसा. मायरा आनी जॉय क्वाड्रस मुंबय, जेनिफर वास मँगलोर, ब्रायना ब्रगांझा, तशेंच काजारासो सौतवसो उडास काडून आज धन्यदेवाक अर्गां दिता. जॉन्सन आनी रेजिना तल्मेदा मुल्की कुटुंबा जिवितांत देवान केल्या सर बऱ्यापणान उडास करून आज अर्गां दिवंक शेतात. बऱ्या भलायकी लाभिल्ल्या पासत मर्सेन डिसोजा ब्रह्मावारे, विन्सेंट डिसोजा बेळमाने, रिता डिकुन्ना मुलुंडू, जॉयसन बेंगलुरू, जॉन सेलेस्टिन ब्रिट्टो कानजारे, वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर. म्हणजे सगळें आज आमी सोम्याक अर्गां पाठोवया. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत सोम्यान सबार आशिर्वादां तेणी आमकां फोव केल्ल्या पासत. तशेंच आमची कितें ते संवासात गरजो आसा ती सोम्या मुखार आमी दवरया. सबार आनी तांच्या गरजांत आमकां उलो मारूंक सांगलेलें आसा. कश्टा दुकान आसल्या आमच्या सर भाव भयणीचो आमी उडास काडया. आज हांगासर आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. सुरके पासत के फेर्नांडीस गोंयांतावन, प्रिमा डिसोजा बऱ्या भलायकी पासत मागणी आसा मुंबयतावन. इस्रायलांत पॅलेस्टिनांत शांती समाधाना खातीर
आज मागता हांव प्रत्येक जण म्हाका सांगला मारिना डिसोजा किडनी गोळितावन कॅन्सर पिडेतावन सुटका मेळच्या खातीर बरी भलायकी बसोत मागणे सारता शबीन ताज मुदुमनाड तशेंच सभास जाणां ICUंत आसात विशेष तराच्या कश्टांत आसात निराशपणांत आसात तांचो आमी उडास करया तांचे बसोत मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सरमोगाचो उडास काडून तांकां आमी सुम्या भेटोवन दिवया मागतो आमी आज देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन पाऊल आनी फ्लोरा डि सिल्वा बेंगलुरू देवादीन चेराल डिसोजा आनी सविता डिसोजा बद्यार पहिल्या वर्साचो आज उडास काडून आज आमी मागता हांव देवादीन नॉर्बर्ट लोबो बेंदुरू देवादीन थॉमस पिंटो बजपे देवादीन स्टीवन पिंटो बजपे देवादीन पास्कल डिसोजा मनियंपारे दुसऱ्या वर्साचो आज उडास काडून आज मागता हांव आमी देवादीन क्लारा फर्नांडीस होन्नावर कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांस उडास काडून आज मागणे सारता हेनरी डिसोजा बेलमान मागता आमी देवादीन ग्रेशियन जोसेफ नोरोन्ना मंगळूर देवादीन आयरीन रिटा मिनेझिस कासिया देवादीन सिसिलिया डिसोजा नेरूल मुंबई नो मिनसो उडास आज काडून आमी मागता हांव देवादीन पाउलीन डिसोजा कुर्ला वेस्ट चवथा म्हयन्याचो उडास काडून मागता हांव देवादीन रेनिटा रेबेल्लो कुर्ला वेस्ट तशेंच मागता हांव देवादीन हेलेन पॅरीस आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या मुखार आमी दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव कर्तेपणी आमी आतां स्विकार करया येताव आमी वडसंत सांग समिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती वडावल्लासा जेवणाक तुझ्या सगींच्या जेवणाक तुझ्या समिया उर्बेन आमी आयल्या भक्ती मोगान तुका आमी हसिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो मोगाच्या भावनो भयणीनो कीर्तन 9-10 वळ ह्या कीर्तनान देवाचें उतर सांगता तुझे नांव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय तुझे नांव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय आज देवाचें उतर पयल्या वचपांत अब्राम बापान देवाचेर दवरलो विश्वास कसलो जावन आसा आनी त्या वरवीं देवान ताका नितीवंतपण फावो केलें म्हणून आमी आयकत हांव रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हांव तर आज हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमचोय विश्वास सोम्या थंय आमी थीर करया तुका सोदतल्यांक तूं सुरेस्परा सांडून घालिनाय म्हणटा देवाचें उतर
जेदो आमी खऱ्या मनान सर्वेस्पराक सोदता तो केदींच आमकां सांडून घालिना. म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवया आनी आमचो तो विस्वास सदांच थीर आनी घट सांबाळूंक सोम्याची कृपा आमी मागया. पातकां आमची वळखून बक्षणे मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट थारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगयो सदां सावकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका क्रूत कर, सोम्याका क्रूत कर, क्रिस्ताका क्रूत कर, क्रिस्ताका क्रूत कर, सोम्याका क्रूत कर, सोम्याका क्रूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, आमचो भावार्थ बरवोस आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलाय ते सोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यांनो, तर आमच्या कुळयाच्या पुर्वजा आब्रामा विशयांत आमी कितें म्हणयेत? जर आपल्या करण्या वरवीं तो नितीवंत जाल्लो तर ताका आपली वडविकाय उलोवंक कांयपणी आदार आसतो. तरी देवा उजरी असली वडविकाय उलोवंक ताका जालें ना. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? आब्रामान देवाक सतमानलो आनी ताणें सतमानले निमती देवान ताका नितीवंत म्हणून लेखलो. काम करतेल्याक मेळटा ती माजुरी ताका दिल्लें देणें न्ही, बगार ती ताका देवें. पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर वंदोण नासतना पातक्यांक नितीवंत म्हूण काडतेल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो ताचो भावार्थच ताका नितीवंत म्हणून लेखूंक कारण जाता. देखून आपलोच म्हणल्यो करण्यो नातलेल्याक देवान नितीवंत म्हणून लेखलेले निमती ह्या मनशान भोगचे दादोसकाय विशयांत दाविदान म्हणलें, जांचे गुन्यांव देवान भोगशिल्ल्यात, जांची पातकां ताणें पुसून काडल्यांत ते भागीस सई. जाची पातकां देव लेखाक धरिना तो भागीस सई. देवाचें उतर. देवाचें वडुपकार. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सरेस्परा, सोडवण्याच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. तूंच म्हजो आसरो सरेस्परा, सोडवण्याच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. गुन्यांवाचें बक्षणे जर मेळ्ळें, पातकाचें खत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सरेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणांत कापाट ना, तो कितलो बागी. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सरेस्परा, सोडवण्याच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवण्याच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. नितीवंतानो, सर्वेस्परा ते उल्हास करा.
संतोष पावा. विधेय काळजांच्यानो येया आणि उल्हासाचे उद्गार सोडा. श्लोक. तुझ म्हजो आसरो सर्वेश्वरा, सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुझी दया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्या इसवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तीतना जेजू पयले आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, फरिसेवांच्या खमीराची म्हणजे तांच्या कपाटीपणाची सत्राय घेया. जें कितें धांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सगळें परगट जातलें. तुमी काळोखांत सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकतले आनी भितरल्या कुडांनी पुसपुसोवन उलयल्यात तें घराच्या पाक्यार तावन घासतले. म्हज्या इश्टानो, हांव तुमकां सांगता, कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात. ताचे प्रास सडीत तांणी करियत तें कांयच ना. पूण कोणाक तुमी भियेजय तें हांव तुमकां सांगता. जिवेशी मारल्या उपरांत यमकोंडा उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया. वय हांव तुमकां सांगता, ताका मात्र तुमी भियेजय. 5 गिरबुज्यो 2 पयशांक विकतात न्हय, तरी पूण तांचे मदल्या एकल्याची सैत देवाक विसर पडना. वय तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून भियेनाकात. जायत्या गिरबुजा प्रास सड मोलादीक तुमी. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरती उतरा वरवीं बोगसुपात आमची वाडोवंक वावरता आमचो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 15 6व्या वळींत देवाचे उतर सांगता, अब्रामान सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हें ताचे नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें. अब्रामान देवाक सत मानलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें. आयच्या पयल्या वाचपांत ह्याच विशयांत सा पावलान रमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत उल्लेख केल्ल्या विशयांत आमी आयकलें. एक आध्यात्मीक बरयणार ह्या विशयांत बरोवन म्हणटा, Abraham's faith does not consist in believing what God said. Rather, it consists in believing in God. अब्रामाचो भावार्थ देवान कितें सांगिल्लें ताचे वयर पातयेवच्यांत चिकी सडीत मापान देवाकच पातयेवच्यांत आटापून आसा म्हणटा. अब्रामाक भावार्थाचो बापूय म्हूण आमी आपयता. कित्याक बरें अशें म्हणटा, मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमी 2 रितींनी समजूं येता. एक वयल्या भार आनी एक गुंडायेचो. वयल्या भार भावार्थ म्हणटा आसतना जेजून कितें सांगलां तें आमी मानून घेवचें, सतमानचें. वयल्या भार भावार्थ. पूण गुंडायेचो भावार्थ म्हणटा आसतना
जेजूकू सतमानचें आनी जेजूकुसू सतमानतना जेजूकुसू आमचो सर्वोंदार ओळखून घेता आसतना मुखाच्या भाव भयणीनो खंडीत जावन कितें ताणें सांगलां तें संपूर्णयेन आमी स्विकार करता. सभारपोटी आमच्या जिवितांत अशें जाता की जेजून सांगिल्ल्या सभा संगती पैकी वांजेलांत आमकां सभा संगती जेजून सांगलेले आसात तातूंत आमी पीक करता. हें बरें आसा जेजून सांगलें, हें सोमा, हें जाय, हें सोमाना, तें पयस. अशें केल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो भावार्थ खरो भावार्थ जायना. अब्रामाची देख आमकां ही जावन आसा. Christian faith is above all faith in Jesus. Then we don't pick things and choose things to believe from what Jesus says. म्हणटा तो बरयणार. म्हळ्यार आमकां कितें बरें म्हूण दिसता तें आमी विसचें आनी कितें बरें म्हूण आमकां दिसना तें आमी सोडचें. पयत पुस्तकांतलें तो भावार्थ न्ही. पूण संपूर्ण भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून सांगले हर एक वळखून घेवचें. पातयोचे सांत आगोस्तीन ह्या विशयांत अशें म्हणटा, इफ यू बिलीव ओनली वॉट यू लायक and reject what you don't like, then it isn't the gospel you believe, but yourself. तूं जर तर तुका कितें बरें म्हूण दिसता तें मात्र तूं घेताय आनी कितें बरें दिसना तें तूं सोडताय, तवळ तूं सुवार्थाचेर पातयेनी दवरिनाय, ती सुवार्थ सत म्हूण वळखून घेनाय, बगार तुकाच तूं वळखून घेताय. तुजेरच तुजे पातयेनी आसा शिवाय सोम्यान दिल्ल्या ताच्या बरी खबर सुवार्थेचेर तुका पातयेनी ना म्हूण तूं रुजू करताय. मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या संगतीन आमी फटवून पडोवंक नजो. जेजूची सुवार्ता संपूर्ण जावन आसा, संपूर्ण सत जावन आसा आनी त्या सताच्या वाटेन तो आमकां चलोवन व्हरता आसतना तातूंत हांवें हें विसा जाय हें सोडी जाय म्हणल्यार कितेंच ना. आनी तस जालें मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक सत म्हूण वळखून ताचें हर एक उतर मानून घेवन त्या प्रमाणे जिवचें जावन आसा. खरें नितीवंतपण म्हणून आयचे वाचपा आमकां सांगतात. तर आज हे पवित्र बलिदान भेटयता आसतना तस जाल्यार नितीवंतपणांत तस जाल्यार भावार्थांत आमी सदांच स्थिर रावून सोम्याक महिमा दिवचें तसलें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियोंक आज आमी कृपा जोडून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. घडून सुमिया आमी वेदी सशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा उंड दाका सोरो आमच्या कष्टवावरासो स्वीकार कर सोम्या पेसाव घाल धन्या पवित्र वावरामसो. म्हज्या बाबानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सत सवानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. महिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिस्त घाल. अशी आमच्या सवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतांव. थिर बरवशान ताच्या मैमेवंत येण्याक आमी अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव.
पवित्र 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 दरबारासो सर्वेश्वर तू स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय 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 सगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सगी तुका जय 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 सगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आमचे ते बो मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वा उंडो आनी दाखासो वायन आमी तुज्या मुखार हाडून हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले रिती जेजू आपल्या शिसा संगाता जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso gut pergetuya सौम्याचे सो तुझे मर आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगळता तुझ्या बापा, जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सतां आमी करताव. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत खुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार बरयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयताव. बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा, तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाक, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाक, हेरा समेस्त तुज्या गोवळ्यांक आनी मणियेरांक सांबाळ म्हूण आमी मागताव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान पराताव. कश्टा दुखींक संपोडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखाणताव. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जाव, तुझें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनवरांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनभृतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगत जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदां स्थिर रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे खुशे प्रमाणे आम्हा सुमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ. जो जेताय रजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. मग सो एकवट असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां सडवून दिवच्या संवसार येवन कुर्सार आपणाकच बैठयलेलो. इस्ते देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें भितर म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता, येतून सोम्या परता. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणरुपार आमी संभ्रमून घेतलां ते ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गा संपूर्णयन आमकां मेळाशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सम्या हांव येता, तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. उस्वार तुजो फांकय म्हजेर आता, स्वता वाटेन मेटा काडूंक वेता. सोम्या हांव येता, तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.